इश्टानो आयज यो आमी जो युनियन बजेटा विरोध वो आयज आमी दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष CPIM आणि CPIA गोवा राज्याचे जे काउन्सिल आहात तांणी हांगा यो धरणा धरलेलो आझाद मैदानाचेर पणजे निषेध करपाक जो बाय निर्मला सीतारामन जी फिनान्स मिनिस्टर आहा तिणे जो बजेट पेश केल्लो या 2020-2021 आमचो मुख्य निषेध ह्या खातीर आहा की यो बजेट लोकांच्या विरोधी आहा, लोक विरोधी बजेट, शेतकार विरोधी बजेट, कामगार विरोधी बजेट, कित्याक शेतकारांक किंवा कामगारांक किंवा आम लोकांक कांयच ह्या बजेटीन ना. ह्या बजेटीन फक्त आसा भांडवलदारांची स्तुती करपाक, भांडवलदारांचे आनी गिरेस्त करपाक. ह्यो बजेट थोडक्यान सांगपाचो म्हणल्यार ह्यो बजेट इज एम्ड ॲट प्रायवेटायझींग प्रॉफिट्स. जे प्रॉफिट आहा, भांडवल आहा आनी जो फायदो आहा तो प्रायवेट करूंक सोदता, प्रायवेट लोकांच्या हातीन वाडोवंक सोदता. आनी जी लॉसेस आहा, जे लुकसाण आहा ते लोकांच्या तकलेर थापोवंक सोदता. कित्याक काय म्हणशी BPL सारकी कंपनी, ऑयल कंपनी, नावाजकीक देशभर असलेली मोठी इंटरनॅशनल कंपनी BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, त्याचबरोबर लायफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन, तशेंच तुझे एअर इंडिया, तशेंच वेगळे वेगळे पब्लीक सेक्टर कंपनी जे खरेपणान लोकांची संपत्त, देशाची संपत्त, ही संपत्त काढून ते भांडवलदाराच्या हातीन अर्पोवंक सोदता. त्याचबरोबर ह्या बजेटीन शेतकाराच्या हातीन जास्ती पैसे वचपाचे किंवा कामगारांच्या हिता खातीर कांयच ना. शेतकाराच्या हातीन चड पैसे गेले कित्याक दॅट इज वॉट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट.